श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जीवोत्तम मठाची 550 वर्सां पुराय जाल्यात। महोत्सवाची तयारी सुरू जाल्या हाचे विशीं आयोजन समितीच्या सचिवान माहिती दिली। प्रत्येक श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे 550 वर्सां जातात। ही सार्ध पंचशताब्दी महोत्सव 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर मेरेन 10 दिसांक चलतलो। ताजी ते सुधारणा दुसरे विस्तारीकरण आणि सौंदर्यीकरण सोबिताये खातीर ती हांगा सगळे जीर्णोद्धार चलिल्लो श्री रामदेवाच्या मंदिराचो। ताका लागून भितरल्यो ज्यो मुर्ती ज्यो आशिल्ल्यो त्यो दुसरे कडेन हालयिल्ल्यो शास्त्रोक्त विधी चलतात। आज त्यो शास्त्रोक्त विधी पूर्ण जाल्यात आणि ते पूर्ण जावन विधिवत स्वाम्याची याची श्री रामदेव राम लक्ष्मण सीता हांची मुर्तीची प्रतिष्ठापना आज दरबाराक केल्या। वीर विठ्ठलाच्या देवळाचें बांदकाम जालां। ताचे 10 तारखेक विधिवत आतां प्रतिष्ठापन जातली। गोंयची पारंपारीक नाटकाची नांदी, ज्यो नांदी भारताक खंयच ना, ती फक्त गोंयाकच आसता। भायल्यान जे लोक येतात तांकां गोंयची सांस्कृतीक कला पळोवपाक मेळची म्हणून ते केल्या। गोंयची 17 देवळां जी आतां आसा त्या 17 देवळांच्यो नांद्यो 2 तारखेक 5 वरांचेर जातल्यो।